नामनेचो फॅशन डिझायनर, लेखक आणि संशोधक वेंडल रॉड्रिगीसाचेर बिरेस्तारा जालो इतेर। वेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांनी घेतले निमाणे दर्शन। बागातल्या हॉटेलात धुमशण घालपी 38 जाणांक पुलिशेन केली अटक। हॉटेलांत जबरदस्तीन घुसून केल्ले मालमत्तेचे लुकसाण। लोकांनी केल्ले कागाळे उपरांत सावड्डेची बेकायदेशीर चिरेखण मामलेदारान उडयली बंद। 2 मिशिनांय घेतली ताब्यात। खंय गेले अच्छे दिन, सगळी फटिंगपणां म्हणटा महिला काँग्रेस। गॅस सिलिंडराचे दरवाडी आड काँग्रेस। राष्ट्रवादीन केली निदर्शनां। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। बागातल्या ला कालिप्सो हॉटेलाचेर जबरदस्तीन ताबो मेळिल्ल्या 38 जाणांक बिरेस्तारा पुलिशेन ताब्यांत घेतले। हॉटेल कामगारांची छळणूक करपा बरोबरच गॅस्टा वांगडा बाचाबाची करून तांणी हॉटेलाच्या मालमत्तेचे लुकसाण केले। घडणुकेची म्हायती मेळटकच पुलीस सकाळ फुडें घडणूक थळार पाविल्ले अशें पर्वरेचो उपविभागीय पुलीस अधिकारी एडविन कुलासोन सांगले। या प्रकरणात दुबावितांचेर एफआयआर दाखल करून कागाळूय दाखल केल्या। हॉटेल चलोवपी मनशान दुबाविता आड कागाळ केल्या। हॉटेलांचेर ताबो मेळिल्ल्या 38 जाणांनी हॉटेल कामगाराक 6 तास बंद करून दवरलेले। दुबावितांनी हॉटेलाच्या मालमत्तेचें लुकसाण केलां, तशेंच कामगार आनी गॅस्टांची छळणूक केल्याचे कागाळ करप्यान सांगले। हे घडणुकेक फाटल्यान कितें कारण आसूं येता हें पुलीस सांगपाक शकले ना, पूण सगळे वटेन तपास करतले अशें तांचें म्हणणें। Complaint lodged at Kalangut police station this morning by Mr. Srinivas Naik, who is the authorized representative of Atlantis Entertainment, who are running operations at La Calypso Resort in Baga. Criminal trespass by forming an unlawful assembly by around 40-50 people, that is what he has explained. Damage to property, confining of the hotel guests into their rooms and causing damage to the property. He has also complained of the female staff of the hotel being molested by those assailants, and it has also been complained of theft of cash and gaming chips from the casino worth crores of rupees. So we have registered an offence. Around 38 suspects who were found at the place of offence have been arrested. All investigation are in progress. It's a case of forming of unlawful assembly and trespassing to the property. If anything transpires, and if anything more transpires other than that, then definitely 143, 147, 447, 323, 341, 342, 354, A, 354A, 427, 380, read with 149, 49, yeah, common. मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। नामनेचो फॅशन डिझायनर, एक लेखक आणि संशोधक वेंडल रॉड्रिगीसाचो बिरेस्तारा इतेर जालो। राजकीय फुडारी, समाज वावुरपी, उद्देजक आणि वेगळ्या क्षेत्रांतल्या मान्यवरांनी वेंडलाचे निमाणे दर्शन घेतले। वेंडलाक आर्गां ओंपपाक आयिल्ल्या कांय जाणां कडेन गोवा 365 संवाद साधलो। पळयात। I meet him every time I come to Goa, and we had gone to Bhutan once for a lit fest. That's the time when I really got to know him well. Really wonderful guy, absolutely pure as pure can be. A lot of lessons from Wendel's life.
those of us who knew him closely as well as those who were influenced by his work. One thing was that he was always cheerful and very passionate about his work, always smiling. And the second thing is that he always supported and helped and mentored other people. It's a great loss. I mean, I'm sure everyone's saying that 59 is not an age to go. Goa has lost recently quite a few youngsters, people who were taking Goa to the international level in their own fields, whether it be music or literature or whatever. And Wendell has done a great job for our state in the world of fashion. Hi, Van. It was a real shock when we received the news. I got the news from Bombay from a close friend. Said, what happened to Wendell? I said, there's nothing wrong, and I could not really believe my eyes when I saw the message. So my first thing, since I was handling the museum garden for Wendell, I called up architect Arvind D'Souza, and I didn't even know how to tell Arvind. So honestly, I said, Arvind, is Wendell hurt? So Arvind said, Daniel, Wendell is not hurt, but Wendell is no more. And then he just gave me a little insight, and he said, yes, he's no more. Wendell loved Goa, and more than anything else, he loved this village, Korvalik, which he called his home. This beautiful church was a solemn hideout, and I'm sure you'll be very happy that we're laying to rest here, all in your safe hands. Good evening, everybody, and thank you for attending the service. For most of you who don't know me, I'm Joel, Wendell's brother. Wendell was the eldest of 4 Rodriguez brothers. I'm the youngest. 9 years between us, so he was like a father figure to me. Growing up, he was extremely talented, and he taught us a lot, especially about the arts, which was one of his favorites. He was a really quick learner, and he often recounted, the time when he was a little kid and my mother sent him for guitar classes. And I'd like to take the opportunity to thank each and every one of you to help us more this time. I would also like to thank the various people who stepped forward and helped us with these funeral arrangements. राज्यात 144 कलम लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. सुधारित नागरिकत्व कायद्या आड आवाज करपांचेर कारवाय करपा खातीरच हे कलम लायिल्ले आसूं येता असो दुबाव तांणी उक्तायला. ह्या कलमाक लागून गोंय पर्यटकां खातीर सुरक्षीत ना असो संदेश पर्यटकां मदीं वतलो अशेंय तांचें म्हणणें. पश्चिमेकडल्या राज्याक आतंकवादी हल्ल्याचो भंय आसा जाल्यार महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि केरळात हे कलम कित्याक लावना असो काँग्रेसीचो प्रश्न. समाजविरोधी शक्तीचेर कारवाय करपा खातीर कितलेशेच कायदे आसात. Now this section is very mischievous, it is deplorable, and it is bound to be misused. There are enough laws to take care of antisocial elements. How will this take care of terrorism is a big question mark. District magistrate, what's her name, this mayor, Maneka, she should make it clear, throw it open to the public of Goa under whose instruction we were. Our party has received inputs from earlier honorable members of this government that this has been done under the pressure and influence of a most influential minister from North Goa. This is another way where the anti-CAA people
who are raising the voices will be harassed. And it is our demand that if these places, the safest hideout for a terrorist will be the casinos, and they should be stopped and closed down for 60 days. लोकांच्या स्वातंत्र्याचे आळबंद घालपाचे प्रकार बंद करात असे राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा. हो सरकार नॉर्थ गोवाक 144 कलम लायता. कोणाचें मरण आसा त्या मरणाक लोक वतले, ताका तुवें एक्झम्पशन घालचें पडलें. हे लोकांक त्रास कितें? 144 सेक्शन कितें? टेररिस्ट अटॅक जावपाचो आसा. टेररिस्ट अटॅक जर जावपाचो आसा, टेररिस्ट जर गोंयांत जर येवपाचें आसा, there are so many laws. Proclamation of 144, Sanction 144 is very deplorable. It is unwarranted. It is uncalled for, and there is no such situation where Section 144 has to be declared. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब. आता घेऊया एक लहानसं व्यावसायिक विसव. विरामाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाकीचे पक्ष सोडूनच दियात. चर्चिल आलेमावाचे ताच्या स्वताच्या पक्षाकडेनूय बरे पडना. हायकमांडाचे मत विचारात घेनासतना चर्चिल आपल्याक जाय तेच करता अशें ताचो स्वताचो राष्ट्रवादी पक्षच म्हणटा. चर्चिलाचो प्रमोद सावंत सरकाराक तेंको आसा हें सगळ्यांकूच खबर आसा. मुखावेल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत तो खंय उमेदवार दवरचो ना. आपल्या स्वताच्या मतदारसंघातय ना. चर्चिल म्हणटा आपल्या कडेन पयशे ना. फाटल्या खेपेच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत राष्ट्रवादीच्या चडशा उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त जाल्ले अशें ताचें म्हणणें. ताच्या स्वताच्या उमेदवाराकूच 5,000 चड मतां मेळोवपाक यश आयिल्लें. पक्षा कडेन पयशे नाशिल्ल्यान राष्ट्रवादीन जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या रिंगणांत उडी घेवची न्ही अशी सुचोवणी ताणें दिल्या. राष्ट्रवादीन काँग्रेसी वांगडा युती केली जाल्यार आपलो पूर्ण पाठिंबो आसतलो अशें चर्चिलान सांगलें. पूण प्रमोद सावंताच्या भाजपा सरकाराक ताचो तेंको आसतलो हें सांगपाक तो विसरलो ना. But I take on the name, I take on the symbol of the NCP, and I am with them always. But I give them good advice. I am saying my advice. Party, I am interested in my party. Party should not fall down again. Now because of I was elected, party is over. So party is over. Atalo, आमच्यानी 10 दिवस रावपा no problem. But there is some problem असता. Financial. This is the problem. पार्टी तरी सांगता जाय तरी घाता 12 आम स्वता एक ऑर्डर कितें जालें तेंगे पार्टी डिसिजन. बट इट इज माय थिंकिंग बिकॉज सी वॉट आय एम सेइंग टू यू नो एक कॅन्डिडेट घालतलो कॅन्डिडेट जिखोवपा जाय. हिंगा चारय कॅन्डिडेट बसता 4 जाण लोकांक आवडटाय. सो थिंग प्रॉब्लेम जाता. सो थोडे कडेन कितें आसता आतां तुका एक मुखार एक समज वोट आहा 50% मुखार वोट आहा 30% reward I increase पड़ा. I must spend some for it. Otherwise, he is not getting the vote. So, तेजे खूब technically problem आहा. तेका लागून हांवें म्हणलें जे जेरबा सांगलें म्हाका इंट्रस्ट ना म्हणून. आनी तरी पार्टी आहा इंट्रस्ट आहा 14 एक ऑर्डर आमकां डिले केलें जाल्यार पार्टी डिसिजन ते कोडलें. पूण माय सिंपल आय एम नॉट इंट्रस्टिंग टू पुट अ जिल्हा परिषद कॅन्डिडेट. मजगती राष्ट्रवादीचो म्हणयारो अविनाश भोसलेन चर्चिलाचेर फोग फोडलो. पक्षाच्या फुडाऱ्यांची मतां विचारात घेनासतना चर्चिलान भाजपाक तेंको दिवपा खातीर राज्यपालाची भेट घेतिल्ली अशें ताचें म्हणणें. His individual conduct, whether in the house or outside the house, is something not in favor or which supplements or complements the party activity. We have got only one MLA, so I was expecting lot of good things that party would be regenerated because of Churchill Alema's August assembly presence. But alas, we have to say it with all the sadness, it has not happened. ज्या पक्षान तुका तिकेट दिली, ज्या पक्षाचे तुजी नाळ बांधलेली गेली, त्या पक्षा कडेन तूं सिरियस राव, सिन्सियर राव, तेंचो प्रोग्राम पॉलिसी आसा तेच्या बरोबर राव आनी तेणें रावचें अशें हांव मागता. बिकॉज in near future he has to contest. If at all he feels that he has to contest, then एक political party तेका political माची तेका जाय पडटली आनी ती political माची ही राष्ट्रवादीची एक आसा कारण आमचो तो एकसुरो आमदार आसा. बाणावलेच्यान खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सांगेचो मामलेदार मनोज कोरगांवकाराच्या फुडारपणा खाला
फ्लाइंग स्क्वॉडान धाड घालून सावर्डेच्या मीराबाग वाठारांतले सरकारी जमनीत चालू असलेली बेकायदेशीर चिरेखण बंद उडयली तशेंच 2 मशिनाय जप्त केली. हे बेकायदेशीर चिरेखणी आड कितलेशाच लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. महत्वाची गजाल म्हटल्यार चिरेखण चालू असलेली जमीन सरकाराची. चिरेखणी सावन 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर पुलीस स्टेशनूय आसा, पूण त्यांच्या लक्षात ही गजाल येवंक ना खंय. सांगे वाठारांत कितल्योश्योच बेकायदेशीर चिरेखणी चालू आसात. ह्या विशयीचो अहवाल खण खात्याक धाडटलो अशें मामलेदार मनोज कोरगांवकारान सांगलें. इज अ गव्हर्मेंट लँड आनी बींग गव्हर्मेंट लँड कितें जाता, मामलेदार इज अ कस्टड, प्रत्येकाक सगळ्यांक खबर आसा. बट एकदां आमी जॉयंट मारलें काय ताका अर्थ उरना सो तो आनी कोण कांय तेजेर एक्शन घेवना. आज आमी सरप्रायज मारला, हांवें कोणाक सांगलें ना. मामलेदार तलाटी आनी सर्कम्स्ट्रा घेवन आतां जे मारला ते सीज केलां. सो हांवें तेची 2 जे मशीन आहा तेची कस्टडी पुलीस दितलो. कुडचेरे फोन केला, सो आतां कस्टडी दितलो. आनी इवन आय रायट टू द मायन्स डिपार्टमेंटाक बरोवन धाडटलो की सीज केला. सो फर्दर जे एक्शन आसा लेट देम टेक. हेचो सगळो डिटेल रिपोर्ट जालो, ऑलरेडी धाडलेलो आसा. एज आय हॅव सेड, हेचेर ऑलरेडी FIR केल्लो आसा. तरी हे इलिगलिटी चालूच आसा. इट शूड नॉट हॅपन हें आमकांय दिसता, पूण तरी लोक करता आनी खंय खंय करता. सो एज फार एज हें आसा, सांग्यान खुबश्यो इलिगल हें चलता. सो हेचेर प्रत्येक एक थोडे दिसांनी कंटिन्युअसली देर वील बी एक्शन जातलीच. सावर्ड्याच्यान आमचो खबराकार प्रहार सावर्डेकार. खंय गेले अच्छे दिन, सगळी फटिंगपणां अश्यो घोशणा बिरेस्तारा पणजेकारांक आयकुपाक मेळ्ळ्यो. LPG गॅस सिलिंडराच्या दरवाडी आड महिला काँग्रेस वावुरपी बिरेस्तारा रस्त्यार देवली. The price of cylinder which had already was high is now hiked by another 145 rupees. 140 आणि 5 रुपया सिलिंडराची आनी वाड जाल्या. NDA गव्हर्मेंटाचेच कांयच आमकां समजना जालां. आय एम रिप्रेझेंटींग द वुमन ऑफ गोवा एंड ट्रायंग टू टेल द सरकार दॅट आयज आमी हे जे केल्ले आसा, आमी चूल घेवन आयज च्या केल्ली आसा, च्या पिल्ली आसा. हे कितें सांगूंक सोदता हांव सांगूंक सोदता BJP गव्हर्मेंटाक की तुमी आयज परतून गोंयकारांक न्ही रस्त्यार हाडिल्लो आसा. प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता, आयज जो सरकार चलोवपाक लागला इम्पोर्ट करून, दुसरे इम्पोर्ट करून तुजो सरकार तुजो चलयता, तुजे कडेन एक विनंती करता हांव हात जोडून की जाता जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान सबसिडीचेर सिलिंडर लोकांक गोंयकारांक दिवचे म्हणून. ना जाल्यार जावं ते CMाक जावं ते मिनिस्टराक ताच्या दे आर नॉट वर्थ टू सीट ऑन दॅट चेअर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारांनी आदवोदा वांगडा बिरेस्तारा सभापती राजेश पाटणेकाराची भेट घेतली. काँग्रेसीन दाखल केल्ले अपात्रता याचिकेचेर कोर्टान जाप दिवपाक तांकां अजून थोडो वेळ जाय. अपात्रता याचिका दाखल केले उपरांत 3 म्हयन्यां भितर ती निकालात काडपाक जाय. ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेमाची काँग्रेस ॲडव्होकेटान सभापतीक याद करून दिली. We told the speaker that there is a recent judgment of the Supreme Court wherein the Supreme Court has said that the outer limit, the maximum period within which the speaker should decide a disqualification petition is 3 months from the date of filing. Now we have filed our petition long back, that is in August of 2019, but we said that at least from the date of the judgment, that is 21st of January 2019, you tried to finish this matter within 3 months. Speaker said that okay, I have noted it and will convey the next date of hearing very shortly. We tried to impress upon him that now, because of the law laid down by the Supreme Court, it is mandatory that he should decide the disqualification petition within 3 months. According to us, and our case has been that all these 10 MLAs have defected and given up the voluntarily given up the membership of their original political party, and today they are affiliated with other political party. According to us, and which we strongly believe that this is in conflict with the 10th schedule and this amounts to defection and therefore they should be disqualified. नुस्ते बाजार हो आता राजकीय विषय झाला असे नुस्तेकार बायला म्हणतात. वेंचणुकेच्या वेळारूच हो विषय वयर सरता असे तांचे म्हणणे. पण मुरगांव पालिका नगराध्यक्ष नंददीप रावत म्हणटा, दर खेपे पालिकेक दोशी थारावचे परस
तुम्ही तुमच्यामधले झगडे पयलीं मिटयात. वास्कोच्या नुस्त्या मार्केट हो आता फकत राजकारणाचो विशय जावन रावला. दर एकलो म्हणटा आपूण बांदतलो, पूण प्रत्यक्षात मात कोणूच ते बांदपाक पावले ना, अशें फिश मार्केट वेंडर संघटनेचे अध्यक्ष कारिदादे पेरेरा म्हणटा. बाजार बांदपाचो 4 दीस बांदताय 4 दीस बांदताय, तो मुठ्ठा आपूण बांदता, हो मुठ्ठा आपूण बांदता. तुमचो अपोज आसा? आमचो अपोज आमी पयला आला, आतां बांद मुठ्ठाय, पूण आमकां जाव देत बांद. पूण बांदपाचें कोण खबर करनाय आनी काडपाचेंय कोण खबर करनाय. कोणाक पडोन गेलो ना, जाण एकला वोटिंगाच चिंता, तेज्या मुखार वोटिंग आसतलें ते 15 कोडेन नित्या हिंगताय, 15 कोडेन नित्या हिंगताय, बाजाराक गिरायक येयना. आतां हे पयलीं आमी आतां 25 वर्सां जालीं हो बाजार केलोल्या, आनी 25 वर्सां जालीं आमी बाजार चलयताय. हे असले आमी केन्नाच चोंगू ना, 25 वर्सां आमी चोंगू ना. हे आतां आमी चोयताय. आतां लोक हे कोत्ता ते चोयताय, मिनिस्टरूय चोयताय, कौन्सिलरूय चोयताय, सगळीं चोयताय. नुस्त्या मार्केटा भायर बसून नुस्तें विकप्यांचेर पालिका कारवाय करीत आसा अशें नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगलें. नुस्तेकारांनीच केल्या, म्हटल्यार फिश मार्केटान आमची कार्याबस तेंच्यांनी केला की नुस्तें भायर विकता म्हणून, पूण पयलीं विकताले. 15 दीस पयलीं हांगासर आमचे साळगांवकारा कडेन न्यू वाड्यान आमी म्हाका दिसता खंयशे 10 जाणां 10 पाटले आमी एवरी अल्टरनेट डेज भरून हाडले आमच्या इन्स्पेक्टरांनी. तशेंच आफ्टर आज म्हटल्यार 5-5:30 जावन 8 विकता, तेका एक्चुअली म्युन्सिपालिटी कांय करूंक जायना. हांवें तरी सांगलां तेंकां, सपोज 8 जावन विकता जाल्यार म्हाका पर्सनल फोन करा, हांव पुलीस धाडून तेंकां हांव सरेंडर करपाक लायता. म्हणल्यार तेंचें हांव नुस्तें घेता, पूण आजून एकूय तेंचो कॉल येवंक ना म्हाका. हांव वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरुमा आली. आता मारुया हेर खबरांचेर नजर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय बिल्डिंग अत्याधुनिक म्हणून वळखतात. ही बिल्डिंग म्हटल्यार दक्षिण गोंयचे प्रशासकीय मुख्यालय. पुणे बिल्डिंगेंतल्या संडासाची मात सामकी जवतिकाय जाल्या. अँथनी रॉड्रिगीसाची वार्काच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या. कोयर आनी गांवच्या उदरगतीचेर लक्ष दितलो अशें वेचून आयल्या उपरांत ताणें सांगलें. मडकयच्या जगदीश ढोल पथकान लागोपाठ 2 इनामां मेळयल्यात. पयलें इनाम बेळगावी शारांत आनी दुसरें डोंबिवलीत. ह्या पथकाक सरकाराच्या मजतीची अपेक्षा आशिल्ल्याचे पथकाचो वांगडी शैलेंद्र पणजीकरान सांगलें. मडगांव दवर्लेक जोडपी नव्या सांकवाच्या कामाक सुरवात जाल्या. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन ह्या कामा खातीर फुडाकार घेतला. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेकार. बायोमायनिंग टेक्नॉलॉजीचे काम बरें दिसले जाल्यार कोयराचो विलो लावपाचें काम तांकां कायमचें मेळूं येता अशें शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान सांगलें. कंपनीन मिशिनां घालपाचें काम हातांत घेतलां. हें काम युद्ध पावंड्यार चालू आसा. 18 फेब्रुवारी मेरेन हें काम पुराय करपाचो हावेस प्रकल्प अभियंतो कमलेश सिंगान उक्तायलो. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान ब्रेस्तारा वचून कामाची पळोवणी केली. वास्को सड्यावयल्या कोयराचे प्रक्रिया करपाचें कंत्राटी बायोमायनिंग टेक्नॉलॉजी कंपनीक मेळ्ळां. कोयराचे प्रक्रिया करपा खातीर हे कंपनीन आपली यंत्रणा उबी करपाचें काम हातांत घेतलां. 18 फेब्रुवारी उपरांत कोयराची प्रक्रिया जाव येता. नेक्स्ट टायम आमकां आनी कितें अशें कितें आयडिया आसत जर सरकाराच्या लेवलार करपाचें जालें कदाचित हें बरें जालें जाल्यार कंटिन्यू हय करूंक शकता आमी. जाल्यार मागीर उरलें न्ही हांगा मागीर जागोय जाय आनी जाय तितलो जागो प्लस 3000 आमी अल्कॉनाक दिला फुडें, मागीर आर्ट एंड कल्चरान दिलो. गरज पडलो तोय घेवंक शकता आमी. तो आतां हांगा बसयला पळय तो फक्त पयलींचे आमचे हें आहा पळय ओल्ड लिगसी लिस्ट आहा पळय लिगसिजम तोच काडटले आनी ट्रीट करतले. कारण तेंच्या कॉन्ट्रॅक्टान हांकां फक्त तो कॉन्ट्रॅक्टर लागता हांगा सगळो. आमकां गव्हर्मेंटाची कांय कन्सर्न ना. आमी तांकां जागो अवेलेबल करून दिलो. तेंच्यांनी सेटअप चालू केला. म्हाका दिसता गेल्या 10 दिसा ते 15 दिसा पयलीं तेंच्यांनी सेटअप करपाक चालू केल्लो आनी नेक्स्ट येता ते 17 ते 18 तारीख पर्यंत प्लांट एक्चुअल फंक्शन जातलो. आनी दिसाक मिनिमम 2 शिफ्टी काम करून 1000 टन ते हँडल करतले. म्हणजे हांगा जे दिला ते म्हाका दिसता 1,40,000 कुछ बोला ना 1 लाख टन त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं त्यांच्या हिशोबाप्रमाणे तितल्यान गेले जाल्यार 1,20,000 डिवायडेड बाय 1000 म्हणजे 4 महिने 4 ते 5 महिन्यांचे आता फाटल्यान दिसता पळय ते क्लियर साफ जावपाला. इसमें हम जो सिस्टम लगाए हैं फुली मैकेनिकल सिस्टम है, फुली ऑटोमेटिक है. एक भी आदमी इस कचरे को टच नहीं करेगा, सब मशीन से हैंडलिंग हो जाएगा. हम डेली जो कचरा ट्रीट करके फर्स्ट हम क्या करते हैं हीप में कन्वर्ट करके
कल्चर डालते हैं उसके अंदर, ताकि उसमें से जो ऑक्सीनॉक्स गैस है वो रिड्यूस होने के बाद हम लाते हैं फीडिंग सिस्टम पे। वहाँ से हम प्राइमरी सेग्रीगेशन करके साइड सेपरेशन करते हैं, फिर हम डेंसिटी सेपरेशन में इधर लाके पत्थर, सूज, इनर्ट और ग्लास ये सब यहाँ से रिमूव करते हैं। ड्राई वेस्ट को हम वहाँ पे फाइनल ट्रोमर से अपना सेपरेट कर लेते हैं। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरो महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात फोडणी फाव. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं. Namaste, India, and my Indian friends. I'm from America, and I like India very much. Indian Prime Minister Narendra Modi, Mitro! Woo! And my favorite state from India, Goa. Goa is very, very, very beautiful. Do you heard about Corona? Do you heard about Corona? Corona from China. And because of Corona, China built the hospital within 2 days. Just within 2 days. And here in Goa, South Goa District Hospital since 5 years. Oh no! Mapsa bus stand since last 3 years. Vasco bus stand since like 10 years. Oh! And because of these, Mapsa and Vasco bus stands, Babu Shona on Valentine's Day cannot meet properly. And because of these, the Bajrang Dal guys, they catch them openly. Ha!